रातचीत करबावा पयली मन आमचे नवे जावंदी रातचीत करबावा पयली मन आमचे नवे जावंदी पिंजुया आमची काळजां मदी आमची आगोसा जेजू वरवीं बापाशी उदार आमकां आयज दोया रातचीत करबावा पयली मन आमचे नवे जावंदी रातचीत करबावा पयली मन आमचे नवे जावंदी बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन सुरवेस्पोर तुमची सोवे आसूं तुमची सवय आसूं आयचे मिसाचे बुलदानान भेटयता सोपून गेल्ल्या सेबस्तियान डिसोजा आनी नॉलास्को विएगस देवान तांकां सुरगीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण आमी मागतना आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोर उमता डिएंड्रा डिकोस्टा तो देवान तिचेरूय आपलो आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण आमी मागुया आनी आज जेजू शुभ वर्तमानान आमकां एक अखंड भावार्थ आपणावंक उस्कायता जायते पावटी घडयेक आमच्या खासगी मागण्यांतल्यान घडयेक संस्कारांनी वांटो घेवन पवित्र पुस्तक वाचून हो भावार्थ चडूंक वाडूंक आमी प्रयत्न केला पूण साबार पावटी घडयेक देवाचेर पातयेचे सुवातेर घडयेक आमी आमचेरूच पातयल्यात हो भावार्थ घडयेक वाडूंक तितलो प्रयत्न आमी करूंक ना असल्या आनी दुसऱ्या पथकांचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणया हांव पातकी सर्व पदविता देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणलो म्हजो कन्या उच्चारून सांगता मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध ह्या पासत बाकीपूण सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूताक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन प्रार्थुया ह्या वेळार आमच्यो खासगी खर्चो आमची मागणी आमचे आवडे देवाक आमी उबारुया देवा आमच्या मोगाळ बाबा उतरां व्हडत्या संस्कारांनी संवसार तूं नवो करताय तांचे वरवीं तुजे पवित्र सोबेक स्वयंभा व्हडत्या देण्यांनी बोर आनी ह्या जिविताच्या गोरसांनी तुजो आदार तिका निरंतरी फावो कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो दिव तुजे सोव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता
आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. इजाईयेस प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, आतां हांव नवो स्वर्ग आनी नवो संवसार रोचतां. आदल्या काळाची आनीक याद आसची ना. मनशाच्या मनान आनीक ताचो उगडास येवचो ना. हांव रोचूंक वेतां ताचे खातीर संतोश बरी जायात. आनंदान बरोवन तुमची काळजां, कित्याक ही म्हजी नवी रोचना म्हणल्यार संतोसाचें जेरुजालेम. आनंदाची पर्जा जेरुजालेचेर हांव कुशालकायेन भरतलों आनी म्हजे पोरजे खातीर हांव आनंदान मुरगडटलों. रुदोनाचो आनी विलापाचो आवाज आनीक ताचे मोदें आयकूंक येवचो ना. तिचे भितर थोडेच दीस जियेतलें भुरगें आनीक मेळचें ना. दर एकलो म्हातारो आपली पिराय भरचे आदीं मरचो ना. 100 वर्सांचो मरतल्या मनशाक तोन्न म्हणटले आनी 100 वर्सां जायत सर कोण जियेना जाल्यार मनशाचेर शिराप पडला म्हूण सोजमोचें. तीं घरां बांदतलीं आनी तातूंत रावतलीं. दाकांचो मळो रोयतलीं आनी ताचीं फळां खातलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे ओळखार. जबाब. आमी तुका वांकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्लीं. सगलीं म्हणयात. आमी तुका वांकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्लीं. हांव तुका वांकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवाल्लोय आनी म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नारकांतलो वाटायलोय. फोंडान देंवतल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोटाय दिली. जबाब. आमी तुका वांकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्लीं. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग खिणां भितर ना जाता, पूण ताचें बरेंपण जिवीतभर तोखता. जबाब. आमी तुका वांकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्लीं. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकळूत कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुकान रोडण्यान काडटलो दीस तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नासता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो नितेकाली. जबाब. आमी तुका वांकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्लीं. उद्गार. तुमी जियेतल्यात जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात आनी सर्वेस्पर तुमचें सवें आसतलो. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमची सव्या आसूं. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. एकदां सामरियेन 2 दीस रावल्या उपरांत जेजू गालिलेक गेलो. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांव घरा मान मेळना अशी जेजूनच गोवायकी दिल्ली. गालिल्यांतलो लोक परबेक गेल्लो. जेरुसल्यांत परबेच्या सोमयार जेजून केल्ले ते सगळे ताणें देखलें. देखून तो गालिलेंत आयलो तेन्ना तांणी ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटूच तो आनीक एक पावट गालिलेच्या काना गांवांत आयलो. हांगा ताणें उदकाचो सोरो केल्लो आनी काफेर नांवांत एका राज अधिकाऱ्याचो पूत पिडेंत आसलो. जेजू जुदेक जावन गालिल्या पावलो म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मरणाचे तोरणेर पावलेल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हणलें, खुणा आनी विस्मिता देखल्या शिवाय तुमी स्वतमानच्या ज्ञात. राज अधिकाऱ्यान ताका म्हणलें, सायबा, म्हजो भुरगो मोरचे आदीं ये. आनी जेजून ताका म्हणलें, वच तूं, तुजो पूत जिवो आसा. जेजूच्या उतरार पातयेवन तो मनीस आपले वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकर ताका मेळूंक गेले
आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण तांणी ताका सांगलें. देखून खंयच्या वखदार ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें तांकां विचारलें. तांणी ताका सांगलें, काल दोनपारच्या 1 वाजता ताचो जोर गेलो. ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलोलें, त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक गमून आयलें. देखून ताणें आनी ताच्या आख्ख्या कुटुंबान जेजूचेर विस्वास दवरलो. जुद्यांतलो गालिल्यांत परतून येतूच ही जेजून केल्ली दुसरी खुणा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मुगाचे इश्टानो, एका दिसाक GMCन पिडेस्ताची माकडी सोंतेसाव दिवंक म्हाका कोणे तरी फोन केलो. आनी हांव जेन्ना थंय GMCन गेलो तेन्ना हो उतार पिरायेचो जाणटो मनीस तो कोवीड दुयेंसान ICUआन आसलो आनी सुस्कार घेवंक खूब कश्टवतालो, खूब जोर ताच्या आंगाक आसलो. आनी एक पिडेस्ताची माकणी ह्या मनशाक हांवें लायल्या उपरांत जेन्ना हांव भायर आयलो तेन्ना दारारूच एक हिंदू ओस्तोरी आसली, ती गाड कशी आसली थिंगा, जंय लोकांक भितर घेतात, भायर काडटात तेन्ना ती गाड थंयसर आसता. आनी हांव तिका हांसलो आनी तेन्ना तिणें म्हाका अशें म्हणलें, फादर तो बरो जातलो, तुमी मागणें केला न्हू. भाव भयणो, ही ओस्तोरेक हांव ओडकोना, ही ओस्तोरी घोडयेक त्याय मनशाक ओडकोना. पूण तिचो भावार्थ म्हणल्यार जरी तर घोडयेक एका यादनिकान जरी तर मागणें केला जाल्यार हो मनीस बरो जातलो. देव घोडयेक ताका आपलो पिकोवणेचो हात लावन ताका बरो करतलो. आयज शुभ वर्तमानान असलोच एक देखावो आमी पळयता. एक विदेशी मनीस जेजूशी येता आनी ताका म्हणटा, सायबा म्हजो पूत बरो ना, मरणाचे तोरणीर आसा, ये आनी ताका बरो कर. आयच्या शुभ वर्तमानाची पयलींच उतरां आमकां अशेंच म्हणटात, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांव घरा मान मेळ्ळो ना. जेजून आपल्याच लोकां मदें जुदेयान जायती विस्मितां केलोली, पूण ताच्याच लोकांनी ताचेर विस्वास दवरूंक ना. ती म्हणटाली, तो तेवयाचो पूत न्हय काय, ताची भाव भयणी आमचेच मदें आसात न्हय काय, हो आनी व्हडलें कितें करतलो. पळोवन लेकून जेजूचेर तांणी स्वत मानूंक ना. जेजून केल्ली 9 विस्मितां तांणी आपणावंक ना. पूण ही विदेशी लोक आमकां आयज दिसून येता. पयस जावन हो मनीस आयलोलो आनी जेजू लागीं मागता आपल्या पुताक बरो कर म्हूण. जरी तर मातयेवाचें शुभ वर्तमान 8वो आवेसूर जरी तर आमी उगडलो जाल्यार थंय आमकां एका शोधपतीची खबर मेळटली. हो शोधपती येवन जेजू लागीं आपल्या चाकराक बरो कर म्हूण मागतलो. पूण आयज जे शुभ वर्तमान आमी वाचलां, हो रोमी अधिकारी आनी शोधपती हांच्या फेथ भावार्थांत आमी वेगळोचार पळयता. हो शोधपती जेजू लागीं म्हणटा, जेजू तुका म्हज्या घरां येवंक म्हाका फावना, पूण तूं एकूच उतर उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. पूण ह्या अधिकाऱ्याच्या भावार्थांत थोडें उणेंपण आमी पळयता. तो म्हणटा, जेजू तूं म्हज्या घरा यो आनी बरो कर. तो घोडयेक सोंसमूक विचारलो की जेजूच्या उतरांत पदवी आसा. जेजून हांगासर उतर म्हणल्यार तोय कितली किलोमिटर पयस आसलेलो म्हजो पूत बरो जातलो हें जाणा जावन घोडयेक तो विसरता. घोडयेक एक पोलको वो शेळमोळो भावार्थ घोडयेक ताका आसलो. पूण भाव भयणो, एक तो जेजू लागीं मागता, तूं म्हज्या घरा येवन म्हज्या पुताक जरी तर तुवें हात लायलो जाल्यार तो बरो जातलो. भाव भयणो, ह्या मनशा घोडयेक जेजूची तितली म्हायती नासली. जेजूचेर आपल्या आख्ख्या जिवितान घोडयेक ताणें विस्वास दवरूंक ना. पूण ताचो पूत बरो ना म्हूण घोडयेक ताणें जेजूचेर विस्वास दवरलो. जायते फावटी आमच्याय जिवितांत अशेंच कितें घडून येता. आमकां आमच्या दुयेंसा वेळार, आमच्या कश्टा वेळार, आडकोळी वेळार आमकां कितें जाय तेन्नाच घोडयेक आमचो भावार्थ जिवो जाता.
आयचे शुभ वर्तमान आमकां जेजूचेर दर दिसा आमचो भावार्थ वाडोवंक आनी तीर गोड करूंक आयचे शुभ वर्तमान आमकां उचकायता. दुसरे सुवातेर भाव भयणो जेन्ना जेजू ताका म्हणटा होच तुजो पूत बरो जातलो, तेच गुडेक तो मनीस परतून वेता. जरी तर आमी त्या मनशाचे सुवातेर आसलीं जाल्यार आमी परतून जेजूचेर विस्वास करून वेतिल्लीं आसलीं काय? ओ जेजूक आमच्या घरा यो म्हूण ताका फोर्सान आमी घेवन वेतली आसलीं काय? हो भावार्थ भाव भयणो जेजूच्या उतराचेर हो मनीस दवरता. आज दुसरी शिकवण आमी घेवंक जाता ती म्हणल्यार जेजूच्या उतराचेर आमी आमचो विस्वास दवरूं. जेजूच्या उतराचेर जरी तर आमी विस्वास दवरून चल्लीं जाल्यार अकोंड भावार्थ आशिल्लीं मनशां आमी जातलीं. तिसरे सुवातेर भाव भयणो जेन्ना हे विस्मीत घडटा तेन्ना शुभ वर्तमान आमकां सांगता ताणें आनी ताच्या आख्ख्या कुटुंबान जेजूचेर विस्वास दवरलो. भाव भयणो, आमच्या खासगी जिवितान, आमच्या कुटुंबीक जिवितान जायतीं बरेपणां विस्मितां जेजून केल्यात. तर ही विस्मितां पळोवन लेगून जेजूचेर विस्वास वाडोवंक आनी चडोवंक हांव आनी म्हजो कुटुंब फाटीं आसा काय? आनी थोड्याच वेळान आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उड्या सोऱ्या रुपान येतलो. जेजून भावार्थ आसलेल्याचो भावार्थ उदीक वाडयलो. भावार्थ ना तांकां भावार्थाचें बी तांच्या काळजांत ताणें ओंपलें. तर होच भावार्थ आमकां जण एकल्याक फावो कर म्हूण ह्या आल्तारार उड्या सोऱ्या रुपान येतल्या जेजू लागीं आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. भेटून आमी गायन गावया. सर्वेस्परा देवा C302 पान 42 C32 पेज 42. सर्वेस्परा देवा स्वीकारपो म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बाबा, आमी तुका ओपून दिता त्या बलिदानाचो आमकां भरपूर फळ मेळूं. ताचे वरवीं पातकी स्वयंपाच्यो आमच्यो आदल्यो चाली सोडूंक आमकां भोळ आनी नितळ करून नवी रचना कर आनी सासणाच्या जिविताच्या मार्गार फुडें वचूंक आमची ओतीर पावलां सांबाळ. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्या सुरते आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोणवण दितना उगण्याचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povi, povi, povi.
सो पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची चोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगत. पातकाच्या बोगसडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदकार दिवन बाबडताचो गूट परगटुया. सुमया जेजू तुजें मरण आमी समरवता, तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगट्टा, तुज्या येण्याक आमी ओद्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणेन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळ सुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडां रगत शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमोसो धरून मेल्यांत ते आमचे बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजे पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन हे मिसांत वांटो घेतिल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची आनी आमची माई सांगाती, तिचो पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मदूत, आमचो आस्कारी भाग्यवन मिगेल आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भोगतां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवीदार बाबा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंटारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाच्यान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल. हांव तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना
सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोबे आसूं खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुजेच फाटल्यान येता हांव जेजू जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. D40 5 70 1 D42 पेज 71. मोगला बापा, ह्या प्राचीत काळान हो 3 दिसांचो रेतीर आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिनवासता. दर दिसाक एकूच कुटुंब कशें एकठांय जावन तुज्या उतराचे नियाल करूंक आमकां जण एकल्याची तशेंच आमच्या कुटुंबाची नोंदणी करूंक आमकां फावो कर. सांगाताक जिविताची यात्रा करतना आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ, बोरवांसो आनी मोग वाडय. आमचे मदलो राग, दुस्मानकाय, दुबाव आनी झगडीं पयस करून नवो मोगाचो एकचाराचो समाज बांदून हाडूंक तुज्या आत्म्याची कृपा आमचेर देवय आनी ह्या रेतिरांतल्यान आमच्या आख्खे फिरगोजेची नोंदणी जावंक पावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बाबा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां तुज्या जिवान बोर आनी नवी कर.
आनी दिसान दीस आमकां उदीक पवित्र करून सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आज सांजे 4:30 वाजता कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रूप मिटींग आसतली. हातून वांटो घेवंक आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार पापया तुरे निर्भाग्या शेवटाचे गायन गावया. I 22 पान 119 I 22 पेज 129.